हे मुखार जनरेटर इन्व्हर्टर बसोवपाक वीज खात्या कडल्यान परवानगी घेवप सक्तीची आसतली। परवानगी बगर ते बसयले आनी जिवीत वा वित्त हानी जाली जाल्यार ताका पुराय तरेन वीज गिरायक जबाबदार आसतले। अशा गिरायकांचेर दिवाणी वा फौजदारी खटलो घालतले अशी शिटकावणी वीज खात्यान दिल्या। शुक्रारा खात्यान वीज निर्मिती करपी विविध उपकरणां संबंधात सुचोवणी जारी केल्या। आयतारा फांतोडेर काणकोणाक धक्कोदायक प्रकार घडलो। साखरेवाळ काणकोणा विल्सन फर्नांडीसाक दुबावीत पद्दतीन मरण आयलें। आतां हो नेमको प्रकार कितें तें कळपाक मार्ग ना। कांय जाण सांगतात ते प्रमाण बंदुकीत फार भरतना स्फोट जावन ताका मरण आयिल्ल्याचें कळटा। पुलीस आनी फॉरेन्सिक टीम घडणुकदार वचून तांणी पंचनामो केला। फुडलो तपास सुरू आसा। केरी फोंडें शेनवारा राती स्वय अपघात। दुचाकीचो लायटीच्या खांब्याक धक्को बशिल्ल्यान अडकोण बाणस्तारीच्या रजत सतरकार ह्या 21 वर्सां पिरायेच्या पुलिसाक जागेरूच मरण आयलें। अपघातांत मरण पाविल्लो चलो हालींच पुलिशेंत कॉन्स्टेबल म्हणून भरती जाल्लो। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। यूकेत रावपी गोंयकारांचो इंडिया एलायन्साक तेंको। दक्षिण गोंयचो उमेदवार विरियातो फर्नांडीस हो राष्ट्रप्रेमी तांकां आमी तेंको दिता। आरजीपी बीजेपीची बी टीम हे आमकां आतां कळून आयला। देखून गोंयकारांनी चिंतून मत मारचें असो उलो यूकेत रावपी गोंयकारांनी मारला। भारताच्या विंगड वाठारांनी खर उष्णताय ल्हारांचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। उष्णतायेक लागून तापमान 40 अंश मेरेन पावपाची शक्यताय लेगीत खात्यान उक्तायल्या। फुडले 5 दीस मेरेन बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, कोकण, उत्तर प्रदेशात वातावरण खर आसतलें। मे म्हयन्यातूय अशीच परिस्थिती कायम उरतली असो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला।
इराकाच्या संसदेन समलिंगी संबंध गुन्यांवकारी थारावन शेरभराक हो कायदो संमत केलो. ह्या कायद्यात समलिंगी संबंध दवरपी लोकांक चडांत चड 15 वर्सांची बंदखण जावंक शकता. तशेंच समलिंगी वा वैश्य वेवसायाक चालना दिवप्यांक उण्यांत उणी 7 वर्सां बंदखणीत दवरतले अशें तांणी सांगलां. सेमी हाय स्पीड वंदे भारत ट्रेनिंगच्या यशा उपरांत आता भारतीय रेल्वे येरादारी वेवस्थेत बदल हाडपा खातीर वंदे मेट्रो सुरू करपाक सोदता. ह्या प्रकल्पा खातीरची म्हत्वाची चांचणी जुलयांत जातली अशें ह्या प्रकल्पा कडेन संबंदीत अधिकाऱ्यान म्हायती दिली. वंदे मेट्रोत जायती म्हत्वाची खाशेलपणां आसतली अशें कळटा. हातूंत नव्या तंत्रज्ञानाचो वापर करून उण्यांत उण्या वेळान प्रवाशांक तांच्या शारा कडेन जोडणी मेळटली. काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार संविधान सुरक्षीत उरतले, मात विरोधक सत्तेर आयले जाल्यार संविधानाक घातक थारूंक शकता असो भंय आरपीआय काममळी गटाचे गोंय प्रदेश अध्यक्ष अमित कोरगांवकार हांणी उक्तायला. संविधान बदलपाची भाशा करपी फुडाऱ्यांचो तांणी निशेध केला. तशेंच आरपीआयचो काँग्रेसीक पुराय तेंको आसा आनी आमी गोंयांतले काँग्रेसीचे 2 सीट वेंचून हाडपाक वावुरतले अशें शेनवारा सांजे दिवचले जाल्ले पत्रकार परिशदेंत अमित कोरगांवकार हांणी स्पश्ट केलां. हवाई दळ आनी भारतीय नौदळान रॅम्पेज ही हवेंतल्यान जमनीचेर सुमार 250 किलोमीटर मारो करपी मिसायलाक आपल्या ताफ्यांत सामील करून घेतले. ह्या मिसायलींचो वापर Su-30, MiG-29 आनी जॅग्वार ह्या झुजारी विमानांत करतले. भारत कोस्ट गार्ड, ATS गुजरात आणि NCB आणि अरबी समुद्रात धाड घालून पाकिस्तानाची बोटीक धरली. या कारवाईत 14 पाकिस्तानी नागरिकांसयत सुमार 600 कोटी रुपयाच्या 80 किलो घोळ्या वखदां जप्त केली.
ताळगाव पंचायतीच्या 7 प्रभागां खातीर 5 मेरेन 68.79% मतदान जाले। प्रभाग क्रमांक 8चेर लोकांनी सकाळच्यानूच गर्दी केल्ली। कामरा भाटांत सकाळ फुडेंच कांय कारणांक लागून बोवाळ जाल्लो। मतदानाची टक्केवारी पळयली जाल्यार दिसभरात बऱ्यापैकी मतदान जाल्ले दिश्टी पडटा। श्रीपाद नायक आणि मनोहर पर्रीकार हे आमचे आदर्श जावन आसात। मनोहर पर्रीकार आदर्श आसा म्हणून उत्पल पर्रीकार आदर्श जावपाक शकना। उत्पलान श्रीपाद नायकाचेर केल्लो स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचो आशिल्ल्याचें भाजपाचे गोंय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन सांगले। तशेंच दुहेरी नागरिकत्वाक सदानंद शेट तानावडेन खर विरोध केलो। गोंया खातीर स्वतंत्र उच्च न्यायालय मेळचें आनी स्वतंत्र बार कावन्सील आसचें अशे 2 म्हत्वाचे थाराव गोंय उच्च न्यायालय बार असोसिएशनाचे बसकेंत घेतले। न्यायाधीशांच्या उणावाक लागून हायकोर्टान 5500 केसी पेंडींग आसात। बारीक सारीक कामां खातीर मुंबय उच्च न्यायालयाची परवानगी घेवची पडटा अशें उच्च न्यायालयाचे ज्येश्ठ आदवोगाद शशिकांत जोशी हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें। शेनवारचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे सांकवाळचे प्रचार सभेत माचयेवेल्या एका फुडाऱ्याचे फीट बरेच वाडले। मुख्यमंत्री धरून हेर सगळे मंत्री आणि फुडारी माचयेर आसतना हेर फुडाऱ्या कडेन मात मोदीन संवाद साधलो। जाहीर सभे वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन्ना माचयेर आयले तेन्ना सगळ्यांक हात जोडीत फुडें सरताले। सुरवेकूच आशिल्ले दिगंबर कामत उपरांत सुदीन ढवळीकार, मागीर एलेक्स सिकेर, रमेश तवडकार, श्रीपाद नायक, मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उपरांत प्रदेशाध्यक्ष तानावडे हे सगळ्यांक मोदीन हात जोडीत चलत नमस्कार केलो। मात कोणा कडेन उलोवपाक रावंक ना। सगळ्यांत पयलीं मोदी थांबलो तो दक्षिण गोंयचे उमेदवार पल्लवी देपे कडेन। तिचे कडेन थोडी भासाभास केले उपरांत मोदी गेलो मंत्री विश्वजीत राणे कडेन। विश्वजिता कडेन मात प्रधानमंत्री मोदी रावन उलयलो। इतलेंच न्ही तर प्रधानमंत्री मोदीन विश्वजिताचे फाटीर थापूय मारली। शेनवारा वास्को सांकवाळ वाठारांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या बसकेत 50,000 परस चड लोकांची हाजेरी पळोवन काँग्रेसीचो आवरो उडलो अशी टिका भाजपान काँग्रेसीचेर केली। जाल्यार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान फडफडपाक सुरवात केल्या। काँग्रेसीन कर्नाटक सरकाराक सांगून मादेचो डीपीआर फाटीं घेवचे अशें आव्हान भाजपचे म्हणयारे गिरीराज पै वेर्णेकार हांणी काँग्रेसीक दिलें। उपरांत दक्षिण गोंयचे लोकसभा वेंचणुकेचे उमेदवार विरियातो फर्नांडीसांचो खणी संबंधीत सोशल मिडियाचेर जो ऑडियो व्हायरल जाला ताचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशें ताचें म्हणणें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गोंयांत सभा घेवन गोंयच्या एक्काय प्रश्नाचेर उलोवप करूंक नाशिल्ल्यान काँग्रेस सरकारान प्रधानमंत्र्यांचो निशेध केला। भाजप सरकार फक्त फटीची आश्वासनां दिता असो आरोप काँग्रेसीच्या सुनील कौटणकरान केलो। जाल्यार खण, उदक आणि म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपाक भाजपा सरकार अपयशी थारला अशें गोवा फॉरवर्डच्या दुर्गादास कामतीचें म्हणणें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंयांत येवन म्हादयच्या विशयाचेर कांयच उलोवप करूंक ना। गोंयचे मुख्यमंत्री किंवा गोंयच्या हेर भाजप वांगड्यांची गॅरंटी म्हत्वाची ना, जाल्यार प्रधानमंत्र्यांची म्हादयच्या विशयाचेर गॅरंटी म्हत्वाची आसा। पूण प्रधानमंत्री म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपाक पुरायपणान अपयशी थारला असो आरोप आरजीचे सुप्रीमो मनोज परब हांणी केला। स्मार्ट सिटींतले स्मार्ट बस स्टॉप उबारपाचें काम नेटान चालू आसा। प्रवाशांक खातीर उबारिल्ल्या ह्या स्मार्ट बस स्टॉपांची रचना पळयली जाल्यार पावसाळ्यांत ते कितले स्मार्ट थारतले काय असो प्रश्न उपरासले बगर रावना। फोंडे कदंबा बस स्टँडाचेर एका अनवळख्या बायलेची कूड सापडली। बंद आशिल्ल्या 2 बशींच्या मदीं ह्या बायलेची कूड मेळ्ळी। ही बायल 30 ते 35 वर्सां पिरायेची आसून ती तिराळ उसगांव ह्या वाठारांतली आशिल्ल्याची प्राथमीक म्हायती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। फोंडे पुलीस घडणूक थळार दाखल जावन तांणी ही कूड ताब्यांत घेतल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। कुडचडे बाजारांतल्या फुटपाथाची परिस्थिती धोकादायक जाल्या। फुटपाथीच्या गटाराची धापणी निखळिल्ल्यान चलतल्यांक भितर पडपाची भिरांत उप्रासल्या। फाटीं एक जाणटी बायल ह्या गटारांत पडून तिचें नाक आपटून तिका दुखापत जाल्ली। कसली दुर्दैवी घडणूक घडच्या पयलीं हे फुटपाथ सारके करची अशी शिटकावणी बाजारांतल्या दुकानदारांनी दिल्या।
जुवारी न्हंयच्या पत्रातमांत बुडून लोटलेच्या मॅथ्यू कुलासो ह्या दादल्याक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण मॅथ्यू न्हंयच्या पात्रांत नुस्तें धरपाक गेल्लो तेन्ना ताका बुडून मरण आयलें। आपलो घोव घरा येवंक ना म्हणून जेन्ना ताची बायल ताका सोदपाक गेली तेन्ना मॅथ्यू बुडला म्हणून ताका कळ्ळें। वेर्णाच्या उजो पालोवपी जवानांनी ताची कूड उदकांतल्यान भायर काडली। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास मायना कुट्टरी पुलीस करतात। सध्या स्थलांतरीत केल्ले दिवचल तालुक्यांतल्या कारापूर सरवण पंचायतीचे कार्यालय आता नव्या जागेत व्हरपाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। सध्याची जागा अपुरी आनी गैरसोयीची आशिल्ल्यान पंचायतीन हो निर्णय घेतला। पंचायतीचे कार्यालय बेगीनूच नव्या जागेत व्हरतले अशें सरपंच तन्वी सावंत हांणी कळीत केलां। म्हापशें दुयेराच्या कुमारवाडा वाठारांत एका बिल्डिंगेच्या सिवरेजीच्या उदकाचो भोंवतणच्या लोकांक त्रास जाता। हे घाणयारे उदक रस्त्यावेल्यान व्हांवता, ताका लागून रस्त्यावेल्यान यो वच करप्यांक ताचो बरोच त्रास जाता। घाणयारे उदकाच्या वासाक लागून घरांची दारां लेगीत उक्ती करपाक मेळनात, हाचो लोकांचे भलायकेचेरूय वायट परिणाम जावे। हे विशीं म्हापसा पालिका आनी हेल्थ इन्स्पेक्टरा कडेन कागाळ केल्ली पूण कोणेच कानामनार घेतलें ना। सरकारी नोकरी आशिल्ल्या कांय जोडप्यांक इलेक्शन ड्युटीची ऑर्डर मेळ्ळ्या। दोगांयकूय ही ऑर्डर मेळिल्ल्यान तांच्या भुरग्यां कडेन लक्ष दिवपाक मेळचें ना, देखून जिल्लोधिकाऱ्यान एक ऑर्डर फाटीं घेवची आनी वेंचणुकेच्या दुसरे दीस ह्या सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांक सुटी दिवची म्हणून गोंय सरकारी कर्मचारी संघटनेन मागणी केल्या। राज्य पावंड्यावेले पर्यावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्राधिकरणाक केंद्राची मान्यताय। ह्या म्हत्वाच्या प्राधिकरणाक मान्यताय मेळिल्ल्यान गोंयच्या 3 म्हत्वाच्या न्हंयेंतल्यान कायदेशीर रेंव काडपा खातीरची सुवात निश्चित करपाचे प्रक्रियेक गती मेळटली। त्या प्राधिकरणा सयत केंद्रान एक्सपर्ट अप्रेझल कमिटीकूय मान्यताय दिल्या।